येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. भारताचो ओमिक्रॉनाचो आंकडो पावलो 422चेर. बऱ्याचशा राज्यांनी संचारबंदी लागू. देशात फाटल्या 24 वरांत 6,987 नव्यो केशी नोंद जाल्यार 162 जाणांक मरण आयलें. वास्को उजो पालोवपी दळाची जावन रावल्या अवतिकाय. वास्कोचे फायर स्टेशन सरकारान वेगळेच जाग्यार घालचे, थळाव्यांची मागणी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर 3 जानेवारी सावन कोरोनाच्या वासिनाचो डोस दिवपाक सुरू करतले. तशेंच भलायकी कर्मचारी, फ्रंटलायन कर्मचारी तशेंच वरिश्ठ नागरिकांक 10 जानेवारी सावन बुस्टर डोस दितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन काल घोशणा केली. ओमिक्रॉनाचो विशाणू पयस दवरपाक सादूर रावात अशें आव्हान पंतप्रधानान केलें. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन देशाक संबोधित केले. आपले संबोधन उलयतना ताणें सांगले की केंद्र आनी राज्य सरकार दोगांयनी मेळोन बरे तरेन वेवस्थापनाक लागून कमी वेळात आमी 141 लोकांक कोरोनाच्या वासिनाचे डोस दिवपाक शकले. 50% परस चड लोकांक दोनूय डोस दिल्या. कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटाच्या फाटभुंयेर 15 ते 18 पिरायेच्या भुरग्यां खातीर वासिनीकरणाची मोहीम राबयतले. सद्याची परिस्थिती भुरग्यांची जतनाय हो महत्वाचो विशय साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा. 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी. ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा. साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है. वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं. इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए. इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी. हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी. साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है. पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं. उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है. आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं. लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है. ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है. देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है. जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे,
जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे, ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। ओमिक्रॉन व्हेरियंटाच्या उद्रेकाक लागून लोकांनी आता परत सादूर जावपाची गरज असा। मास्क घालात, हात सॅनिटायझ करात आणि हेर कोविड नेम तत्वांचो पाळो करात, पंतप्रधानान आवाहन केला। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। भारतात सध्या ओमिक्रॉनाचो आकडो 422 पाविल्ल्या बऱ्याचशा राज्यांनी संचारबंदी लागू केल्या। हिमाचल प्रदेशात ओमिक्रॉनाचो पहिलं प्रकरण सापडला। देशात गेल्या 24 वरात 6987 नव्यो केशी नोंद झाल्या, जाल्यार 162 जणांक मरण आयले। गोयच्या शेजारी राज्यात संचारबंदी लागू झाल्या। राज्यात पॉझिटिव्ह रेट वाढला तरी पण कसलीच संचारबंदी लागू करूंक ना। राज्य सध्या पर्यटन मोसमात आणि नव्या वर्षाच्या पाट्यांनी गजबजता। या फाटभुंयेर लोकांनी कोविड एसओपीचे नेम सक्तीचे पाळचे, तसेच गर्दी जाता त्या सुवातींनी वचचे न्हय, मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक सांगला। कोविडाचो पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8 उपरांत 3.5 चेर गेला, त्या खातीर गोंयांत आमकां काळजी घेवप गरजेचें आसा। आमी प्रोटोकॉल नॉर्म्स पाळपाक जाय, चड मोठ्या प्रमाणात गर्दी करची न्ही। मास्क वापरचे, ज्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवंक ना त्यांनी 100% वॅक्सिनेशन घेवची आणि फॉरेनर्स जे गोंयांत आयल्या त्यांच्या बद्दल आमी सतर्क रावप, कारण तांकां आफ्टर 8 डेज त्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन करप हे गरजेचें आसा। त्या खातीर स्टेक होल्डर्सांनी तांकां वॅक्सिनेशन करपा खातीर प्रमोट करचें। वी वॉन्ट टू टेक द प्रिकॉशन्स। जर प्रिकॉशन्स घेतली ना जाल्यार आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन फुडें स्ट्रिक्ट एक्शन्स जे आसा घेवची पडटली। नव्या वर्षाच्या उत्सवा पयलींच ओमिक्रॉन प्रकाराचो प्रसार आडोवपा खातीर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रान 28 डिसेंबरच्यान रातचे 10 ते सकाळी 5 वरां मेरेन 10 दिसां खातीर संचारबंदी लागू केल्या। ओमिक्रॉनाचे सगळ्यांत चड केशी महाराष्ट्रात नोंद जाल्ल्यान नव्या वर्षाच्या उत्सवा खातीर कसल्याच मेकळ्या वा बंद मेळाव्यांचेर बंदी घातला। देशात ओमिक्रॉन दिसान दीस वाडत आसा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन घोषणा केल्या की 15 ते 18 वर्साच्या भुरग्यांक लसीकरण दितले। फ्रंटलाइन कर्मचारी तसेच वरिष्ठ नागरिकांक बुस्टर डोस दितले। देशात कोविड-19चे तिसरे लाट थांबोवपा खातीर भारत नेटान पावलां उखलत आसा। चीनच्या शियान शारात कोरोना उद्रेक आनी वायट जायत आसा। देशात प्रकरणां वाडपाक लागिल्ल्यान चीनान कडक लॉकडावन लागू केला। दिसपट्ट्यो 1 लाख नोंद जायत असलेल्या केशीक लागून तातूंत चडश्यो ओमिक्रॉनाचे प्रकरण आशिल्ल्यान यूकेन आपल्या कांयशा भागात लॉकडावन लायला। दुसरे कडेन रशियात ह्या नव्या व्हायरसाक लागून दिसाक 1000 मरणाची नोंद जायत आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आता घेऊया एक लहानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। इतके व्हडले फायर ऑफिसर उज्याकडे झुजून लोकांक वाचयतात, पूण तेच आयज कोंबडेच्या घुडात रावतात। गोरवां तरी बरी रावतली, पूण गुजो पालोवपी जवानांची हालत सामकी वायट जाल्या।
वास्कोचे फायर स्टेशन सरकारान जाता तितले बेगीन जाग्यार घालचे थळाव्यांनी मागला. आम्ही आता आज हा वास्को फायर स्टेशनाकडे आणि तुम्ही पळयता आसतना की वास्को फायर स्टेशनाच्या जी बिल्डींग हा ही गेल्या 4 वर्सां जाली की बिल्डींग मोडलेली हा आणि हांगा जे फायर स्टेशनान जे रूम दिला, जे क्वॉर्टर्स दिला, जे ऑफिस दिला, कितें म्हणून तें कळना. ऑफिस म्हणून, क्वॉर्टर्स म्हणून काय बिल्डींग म्हणून. आणि हे जी बिल्डींग हा, ही स्ट्रक्चर हा, तितून तांकां 2 रुमान तांकां दवरलेले आसा. तें तेंचे ऑफिस आसा आणि तेच तेंचे क्वॉर्टर्स आहात. हिंगा पळयत जाल्यार तांकां एका 2 रुमा भितर तांकां नियरली 45 लोक रावतात. त्या हातून तांकां पळयत जाल्यार एक टॉयलेट ना तांकां. 45 लोक जे आहा चेंजींग रूम ना तांकां. तशेंच ते जेन्ना खंयचे कॉल येता तेन्ना तेंची फायर स्टेशनाच्यो गाडयो आहात त्यो हायवेचेर दवरलेल्यो आसा, मेन रस्त्याचेर दवरलेल्यो आसा. कॉल येयल्यार तांकां थंय धांवन वयचें पडटा. आनी जेन्ना ते कॉल करून येता तेन्ना तांकां रेस्टींग रूम ना. बिकॉज एकाच रुमान तांकां रेस्टींग. जर तांकां बॅरेक म्हणून नांवाचें एक कितें तरी दिलां, पूण ते बॅरेकान जर पळयत जाल्यार ते बॅरेकान तांकां टॉयलेट ना, त्या टॉयलेटीक दारां ना, ही परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां तुमी पळोवंक शकता की ही बिल्डींग आहा, ही बिल्डिंगान तेंचे चेंजींग रूम ना नसल्या कारणान तांकां कपडे भायर लावचे पडटात. हिंगा जेन्ना कंट्रोल रूम जो आहा, तो कंट्रोल रूम एकदम वायट परिस्थिती आहा. बिकॉज कंट्रोल रूम कॉल रिसीव करपाक सुद्दां हिंगा बसपाक जागो ना. जर दोग जाण कोण तरी कितें कॉल NOC घेवपाक येयल्यार तांकां लोकांक उबे रावपाक हें ना. आनी आमी तेचे कडेन फायंड आवट केलें की वेदर तांकां खंय तरी शिफ्ट करपाचें कितें प्लॅनिंग आहा जाल्यार शिफ्ट करपाचें प्लॅनिंग आसा. कित्याक तेंच्यांनी रवींद्र भवन तशेंच अदर एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगांनी तेंच्यांनी आपली कंट्रोल रूम आनी जे ऑफिस घालपा खातीर मागले, पूण तांकां अजून मेरेन शिफ्टिंगेचें कांय ना. तेन्ना तुमी पळोवंक शकता की आतां आमी पळोवंक शकता की फाटल्यान जी हें आहा, हांगा हे फावंडेशन स्टोन आतां घालून 3-4 म्हयने जाले, पूण अजून हांगा काम अजून सारकें चालू जावंक ना. तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता की गाडयो आहात त्यो खंय तरी रस्त्यार दवरलेल्यो आसात आनी हेच्या खातीर तांकां जायते त्रास जाता. आतां गरमीच्या दिसान तर ह्या स्ट्रक्चरान जे 2 रूम आहात त्या रूमान तांकां 45 लोकांक रावपाक जावचें ना. बिकॉज गर्मी इतकी वाडटली तांकां त्रास जातलो. सो मागता हांवूय मागता आनी तशेंच एडमिनिस्ट्रेशनाचे ऑफिसर्सूय मागतात की हांकां खंय तरी बेगीनच्या बेगीन शिफ्ट करचें, ज्या जाग्यार कंट्रोल रूम, वॉटर तांकां उदीक भरपा खातीर आनी बाकी सगळे सुविधा एकी कडेन करच्यो, जेणे करून लोकांक मेरेन ही सुविधा बरी तरेन पावपाची. आनी तशेंच आमी म्हणटात की जेन्ना लोकांची सेवा करपा खातीर, लोकांची लायफ वाटोवपा खातीर फायर ऑफिसर्स हे गरजेचे आसात. पूण आयज एक वायट दिसता की हे जे ऑफिसर्स आहा एक वायट परिस्थितीन आहा. तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन हेचेर नजर घालची. गोवा 360 खातीर पिरू महाले, वास्कोच्यान. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत फुडले 5 दीस हवामानात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिश्टी पडचो ना. हे मजगतीं चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. राज्यातले तापमानात फुडले 5 दीस तापमान सुके उरतले आणि चढावत आणि उणे तापमान स्थिर रावतले. राज्यात वेगवेगळ्या वाठारात धुके दाटिल्ले दिश्टी पडटले. फुडले 2 दिसां खातीर नुस्तेमारी करप्या खातीरय कसली सुचोवणी वा शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.